आणि सगळ्या आमदारांक बसयात आणि ते पास जाता जाल्यार हांव तुमकां बक्षीस दिता। ते लोक कशे आसा की तांकां थेंब थेंब उदक जे आसा ते गरजेचे आसा। ते सगळे खावो पिवो मजा करो ऐश करो डान्स करो। आता ही बेफिकिरी जी आसा त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आमची नैसर्गिक साधन संपत्ती आसा, नॅचरल रिसोर्सीस आसा, त्याच्या संदर्भात तुम्ही एक क्विज कॉम्पिटिशन घेयात आणि सगळ्या आमदारांक बसयात आणि ते पास जाता जाल्यार हांव तुमकां बक्षीस दिता। तुम्ही घेयात आणि पळयात की खंयचो बाबा डोंगर उंच आसा, त्याची परिस्थिती सध्या कितें आसा, अशे जर प्रश्न विचारले न्हू तुमकां कळटले उत्तर। ही अनास्था अशी सुरवात जाता। तुम्ही त्या अर्दान कर्नाटकातल्या खासदारांची परीक्षा घेया आणि म्हादयचे तांकां प्रश्न विचारा आणि त्या लोकांनी म्हणजे प्रल्हाद जोशी आसूं किंवा आमचो अनंत जे असले अनंत कुमार त्यांच्यानी जे आमच्या संसदेन त्या संदर्भात विचारणा केल्ले प्रश्न आसा, त्या संदर्भात अभ्यास करून जे मांडलेले आसा न्हू ते विश्लेषण जर तुम्ही वाचले न्हू तुम्ही म्हणटाले बाबा बसोया सकयल, आपूण संपादक आसा, आपूण इतली वर्सां पत्रकारिता करता, आपणाक जे ज्ञान ना त्या लोकांक हे ज्ञान आसा। ते लोक कशे आसा की तांकां थेंब थेंब उदक जे आसा ते गरजेचे आसा। आमकां सगळ्यांक उदक मेळटा, नळांतल्यान मेळटा। खंयच्या भुरग्याक विचारले उदक खंयच्यान मेळटा ते सांगताले नळांतल्यान मेळटा। तांकां खबर ना बाबा ही म्हादय न्हंय आसा। त्या भुरग्यांकूय आमच्या शिक्षण वेवस्थेन अभ्यासक्रमान आमच्या परिसरातली न्हंय, आमच्या परिसरातले डोंगर, आमच्या परिसरातली झाडां ह्या संदर्भात कांयच ज्ञान दिल्लेलें ना। आनी अशें ज्ञान दिल्लेलें ना म्हणटून लोकूय कशे आसा ते सगळे खावो पिवो मजा करो ऐश करो डान्स करो हे सगळे चल्लेलें आसा।